तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामी इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण. या मिगेल एक प्रभुपादाल जीवनात प्रति एक घटना मिगेल जीवना वयर म्हाका शुद्धी करूक म्हाका प्रभाव करूं एक अवकाश दिलेले भागवत पुराणी कोंकणी सक्कड सदस्यांक मिगेल अनंत अनंत धन्यवाद आनी नमस्कार. तुमगेल बिझी स्केड्युलांत तुमी आयकुच्याक हे लॉग इन जावन जाल्यार सक्कड वैष्णव्यांक मिगेले हृदयपूर्वक नमस्कार आनी धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो हे म्हाका सांगच्या खुशी जाता कसं म्हळ्यार प्रभुपादाले फॅमिली आजी तुमी आमगेल घरकट पळोवचो प्रभुपादाल फॅमिली प्रभुपादाले मिशरा निमित्त कितलीं म्हाका धुव मेळ्ळे, कितलीं जन पूत मेळ्ळीची, कितलीं जन नात्र मेळ्ळीची, तुमी पुरा सकड मेळ्ळीची. हे प्रभुपादाले हक पुरा कार प्रभुपाद तसल प्रभुपादाले आजी आमी गुणगान करूया. सो हांव पुळीपंत सांगेल माताजी पुरा रिकॅप केला. आजी आमी कसन पळोवया म्हळ्यार 1 नोव्हेंबर 10, 1971 न्यू दिल्ली तू 10 दिवसाचे पंडाल प्रोग्राम प्रभुपाद आयोजन करता. ते खंय म्हळ्यार एक कनाट प्लेसांतू एक व्हडली ग्राउंड व्हडली मैदान LICचे मैदानांतू अरेंज जाताची. ताका तमा कृष्ण, तेजस, गुरुदास पुरा तांगेल पुरा दिल्लीचे ताका पंडाल प्रोग्राम दुड्डू जावका न्हू ते पुरा सकड मस्त व्हडोड्ड जनाक मेळून ते फंड कलेक्ट समेत करताचे. नेक्स्ट कशी दिल्ली असनो प्रभुपाद 40 जन शिष्या घेवन वृंदावन दाखोवच्याक वता. मागीर नेक्स्ट कसं म्हळ्यार वृंदावनांतू प्रभुपादाल एक मिशन आशिल्लें. वृंदावना एक सेंटर जावका म्हळ्यार ते देव ते प्रभुपादाक करून करता. एक AS मोटार AS म्हणलो एक तो स्पॅर पार्ट्साचे व्यापार आशिल्लो. तो सांगता मिगेल कुटुंबाची एक धार्मिक उद्देशा खातीर दिवच्या एक आमी जाग दवरलो आशिल्लो ते तुका दिता म्हणून सांगता. तशी मागीर दिल्लींतू डिसेंबर 1 1970 बिर्ला मंदिरांतू प्रभुपाद तांगेले अपास येवन 40 डिसेबल्साक घेवन ते राबता. सो आज पळया कशी पंडाल प्रोग्राम कशी जाल्ले, कशी आयोजन केले. प्रभुपादान इच डिझायर केलं पुरो देव ताका हेल्प करता म्हळ्यार एक निदर्शन. फॉरेन शिष्या घेवन थंय हांगा कसं म्हळ्यार प्रभुपाद ते कनाट प्लेस एक दिल्लींतू मध्य भाग आशिल्ले कनाट प्लेस म्हळ्यार LIC मैदानांतू हे प्रोग्राम आयोजन जाता. व्हडले टेंट घालताची, लायटाचे अलंकार जाता, व्हडले एक स्टेज निर्माण जाता, मागीर फुल्लान पुरा अलंकार जाता. मागीर अमृतशिलेन जाल्लेले एक राधा कृष्ण विग्रह ते पिठा वयर आसन जाता. मागीर 6 घंटे कीर्तन, मागीर राधा कृष्णाला आरती पुरा जाता. फर्स्ट डे चड जन आसनाची. मागीर प्रभुपादान आयल म्हणसर जनाक भारीची उमेद येता भारी एक तांकां. एक्चुअली ह्या न्यू दिल्लीचे मेयर हंसराज गुप्ता म्हळ्यार तो फर्स्ट इनॉग्रल स्पीच दिता. ह्यो हंसराज गुप्त सांगता कसं म्हळ्यार हांव 5 वर्स देखून मस्त जनाक हांवें
भेटी केला, मस्त जनाक मेळ्ळा. ते पूर मस्त प्रोग्राम गेला. ते पूर सकड औपचारिक म्हळ्यार एक भायर दाखोवच्या मात सल प्रोग्राम आशिल्लो. प्रभुपादाल विशय तशी ना. प्रभुपादाक ಒಟ್ಟು कोणाकय कंपेर करू जायना. प्रभुपाद तसल जगद्गुरू आता कोणाकय कंपेर करू जायना तसल म्हणे. आणि इंडिया न्ही पुरो वर्ल्ड तू प्रभुपादान कितली कल्याणकारी करून जनाक उद्धार केला. आणि म्हाका मस्त प्रीती दिला प्रभुपादान. प्रभुपादाल म्हागे वयर मस्त म्हाका हांव आभार जावन आसा. प्रभुपादान म्हाका मस्त प्रीती दिला म्हणून सांगता. मेयर होगल सीता फर्स्ट इनॉग्रल स्पीचर तेन्ना प्रभुपाद गीता खंयचे हिंदीन उलोवका की इंग्लिशान उलोवका तेन्ना सांगताची हिंदी जाल्यार प्रभू सांगता मिगेल 40 जन शिष्य आसा तांकां हिंदी अर्थ जायना हांव इंग्लिशान उलयता म्हणून सांगता प्रभुपाद मागीर राधा माधव कीर्तन करून कसं सांगता. हे जी आमी सांगता आमगेले भागवत पुराण कोंकणी तो धर्म कसले म्हणले एक हे जालेले सेशन जालेले. आनी प्रभुपाद सांगता धर्म म्हळ्यार कसं न्ही म्हळ्यार कृष्णाक शरण जावचे धर्म. आमगेले धर्म कसले कृष्णा शरण जावचे. कृष्ण प्रज्ञे तू येवन आयल्यार आम चर्च नाका मसीद नाका कसं ना. तुम खंय बशील कडेन हरे कृष्णा कीर्तन करायचं. सुलभ रे सांगता प्रभुपाद. तुम्ही चर्चा वचका म्हणा मसिदी वचका म्हणा तुम्ही खंय बसता की ते हरे कृष्णा कीर्तन तोच तुमगे धर्म. भारी सुलभ विधान म्हणून प्रभुपाद सांगता. आणि प्रभुपाद शुकमुनील विषय सांगता कसं म्हळ्यार आम्ही साक्षात्कार नाशी डुकरा म्हणके सुण्या म्हणके काम करताची आम भौतिक जीवन करता आसाची. निजां तो भारत म्हळ्यार कितले ज्ञान भंडार. भारत आशिल्ले वैदिक संस्कृती इतले वेदाचे ज्ञान कितले भंडार कितले आसा जाल्यार हे आमगे दुर्दैव म्हळ्यार आमगेले भारत जन इंडियन्स तांणी बदलची तांगेले कर्तव्य कसं म्हणून विसरून गेलाची. आमी हे वाजून दुसऱ्याक वांटका तसल आमगेले कर्तव्य आशिल्ले विसरून आमी भौतिक जिवनांत तू हिंदूची काडता अशें म्हणून प्रभुपाद सांगता. एक्चुअली प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार इंडियाचे पुरो पॉलिटिकल लिडर्स सांगता कसं म्हळ्यार अरे इंडिया मस्त पुअर कंट्री. आमकां तांदूळ दी आमकां ह्या दी फूड दी त्या दी म्हणून भिक्षा मागताची. निजांत इंडिया आशिल्ली संपत ज्ञान संपत खंय ना. तेन्ना एकली इंडियन चेली निंगिता तू कोण म्हणटा भारत तुका इंडियन जावन तुगे धर्मा ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತನ म्हळ्यार बदची एक भारी एक दुःखा संगती म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद इंडियाक कितले नमने होगल सीता इंडिया सांगता भारत जन्म होईले करू जन्म सार्थक करी मागीर करू उपकार करी. तू जन्म घेतला री तू फर्स्ट तुगे जन्म सार्थक करका मागीर परोपकार करी म्हणून तेंची आमगेले मेन धर्म म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद तशी देवन येतना सकट जन पुरा न्ही प्रभुपादाक कशी आतां गौरव मेळटा पळय. प्रभुपादाले ग्रेटनेस सकणांक आतां कळ्ळा. विदेशी शिष्यांक इतले जनाक घेवन येयला प्रभुपाद. सकट जन येवन धांवून प्रभुपाद चरण स्पर्श करूंक ट्राय करताचे जाल्यार तांणी शिष्य मस्त प्रोटेक्शन दिता प्रभुपादाक. जाल्यार पुरा जन येवन प्रभुपादाले चरण स्पर्श करून नमस्कार करता. प्रभुपाद सांगता पळयलो शिष्या सांगता पळयलो कसं लाग जन मिगेलाग येता म्हळ्यार मिगेले मॉरल कॅरेक्टर गुड कॉन्डक्ट तशे निमित्त म्हाका असल गौरव मेळटा म्हण प्रभुपाद सांगता. आणि कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन हे एक अत्युन्नत उच्च योग पद्धती हे सायंटिफिक जावन आसा. हाजे भावातिरेक म्हळ्यार तू ह्या जावन भाव जावन हे करचे न्ही. हे वेदाचे प्रमाण आसा. हाजे निमित्त धर्म म्हळ्यार एक शरणागती. हे पळय हे पुरो फॉरेनर्स चिलियो पुरो सकड आनी हे धर्म तांणी स्विकार केला. हे कितले इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमगेले जीवन
यशस्वी जावच्याक हे आमकां एक अवकाश ऑपॉर्च्युनिटी दिता आसा. तुम्ही पूर्ण जन कृष्ण प्रज्ञे स्वीकार करका म्हणून मिगेल विनम्र विनंती म्हणून प्रभुपाद सांगता. कितलं विनम्र जावन प्रभुपाद सांगता. तशीच एक रात्री प्रभुपाद उपन्यास दितना एक ऑडियन्स देखून एक हिप्पी येतके अमेरिकाची हिप्पी येवन दिग केसो लाके दिग चिग चॉग घाला के पुरा शूज घाला के ताणें गळ्यांत तागेल एक एक्सप्लेनेशन कशें आसा म्हणून तो कशें आशिल्लो तो मनुष्य म्हणून तागे गळ्याक ब्रह्म विष्णू महेश्वराचे एक पेंडंट आशिल्ले एक माळ घाला के तो वयर स्टेजार येवच्याक प्रयत्न करता आसके. शिष्य ताका सोडनाचे. तेन्ना प्रभुपाद यो 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 म्हणून म्हणटा. प्रभुपाद येवन ताका हाजे मायका एद्राक बसकारायत. तेन्ना तो हिप्पी विचारलो निमगे प्रभुपादाक तुका आत्म साक्षात्कार जाला वे म्हणून म्हणटा. तेन्ना वय जाला तूं आत्म पळयला निमगे वय जाला म्हणून म्हणटा. तेन्ना ताका ताण लेखिल्ले कोणेय ताका जाल्ला म्हणून कोणेय सांगिल ना आज तनका. सो आज प्रभुपाद सांगता ताका ಒಟ್ಟು गलिबिली जातके. मागीर निमगीत काय आनीक सांग भगवद्गीत केन्ना सांगिले म्हणून सांगता. तेन्ना प्रभुपाद सांगता तूं आतां मिगेल प्रश्ना जवाब दी. भगवद्गीताचे ज्ञान घेवची प्रक्रिया कशी म्हणून निमगिता. तेन्ना तो सांगना म्हणून म्हणतके तूं सांगा म्हणून म्हणतके. तेन्ना प्रभुपाद सांगता हांव 5000 वर्स फुडें कृष्णान अर्जुनाक हें सांगिल्लें म्हणून. तेन्ना ना ना हांव नमगना हें 1500 वर्सां फुडेंची जालेलें अशें म्हणून सांगता. तेन्ना तो बोबे मारतके. तेन्ना प्रभुपाद सांगता हांव तुगेलें सेवक न्ही. हांव कृष्णाल सेवक. तूं मिगेल प्रश्नाक उत्तर दिवं कशें हांव तुगेल प्रश्नाक उत्तर दिवचें न्ही म्हणून सांगता. तशी लढाई जाता. मागीर त्यांनी शिष्य पुरो हाका त्या चेल्ल्याक काणू स्टेजार दाखून सकयल हाडटाचे. सकयल शिष्य पुरो लेखताचे हे कसलें प्रभुपादान कसलें ताका वयर हाडलें ताका कसलें उरलेलें हे कसलें अशें किरकिर जालें जाल्यार प्रभुपादान प्रत्येक एक्शनाक एक उद्देश आसता. त्या कसल्याक प्रभुपादान केल्लें म्हणल्यार एक उद्देश आसता. मागीर प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार भगवद्गीता अर्थ करच्याक एक उदाहरण हांव हें दिल्लेलें. तो चेलो कशी रफली येवन मिगेला उल्लच जालो तशी जायना. कृष्णाला वतना ना कृष्णाले प्रतिनिधीला वतना आमी कितले विधेयत आसका कितले विनय आसका कितले सेवा मनोभाव आसका. सेवा मनोभाव आसून आमी प्रश्न करका तें भगवद्गीता आयकुचें म्हणून. तुम परिप्रश्नीने सेवया म्हणून सांगला नव्हे. उपदेश ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना म्हणून. तशी प्रभुपाद सांगता वस्तू हें एक एग्जाम्पल दिलें कधी ताका वयर हाडलेलें. अशी ओरटू हें केल्यार भगवद्गीते ज्ञान दिवच्या जायना आमी घेवच्याक जायना म्हणून सांगता. मागीर प्रभुपादाले ह्या पंडाल प्रोग्रामाक कॅनडाचे हाय कमिशनर जेम्स जॉर्ज येतके. तो सांगता कॅनडाचे हाय कमिशनर सांगता कसं म्हळ्यार तूं कॅनडा आनी अमेरिका मस्त जनाक तूं एट्रॅक्ट केला. हांव एट्रॅक्ट केलेलें न्ही कृष्णान म्हणून सांगता. प्रभुपाद कितले एक कृष्णाक प्रत्येक क्रेडीट कृष्णाक आनी गुरू दिवचे. हांतू कळटा आमी हांव स्पीच करता हांव आयकता हांव चंद कोण कीर्तन करता म्हणून आमकां एक अहंकार येता न्हू. त्या तशें ना. प्रभुपाद सांगता हांव एट्रॅक्ट केलें न्ही कृष्णान एट्रॅक्ट केलेलें म्हणून सांगता. प्रभुपाद सांगता कृष्ण म्हळ्यार सर्व व्यापक. आमी कसले आसल्यार कृष्णाले एट्रॅक्शनाक आमी वचून हांचे हे वाटेर वताची. हे कशी म्हळ्यार मॅग्नेट कशी हाका आयन लोखंडाक कशी एट्रॅक्ट करता तशीच आमकां एक कृष्णाले भक्ती आमकां एट्रॅक्ट करता. तेन्ना आमगे हृदय आशिल्लें कल्मश क्लीन जाता. चेतोदर्पण मार्जनम म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगता. तेन्ना तो सांगता मिस्टर जॉर्ज हें म्हाका अर्थ करून घेवचे म्हाका कांय कश्ट दिसना. जाल्यार हे पश्चिम कंट्रींत म्हळ्यार वेस्टर्न कंट्रीसांत कशी
कशी तू हे चेंजस हाडता निमगिता तेन्ना प्रभुपाद सांगता हे पूर्व पश्चिमाचे प्रश्न ना हे तत्व विचार हे खंय जाल्यार एकची इंडिया जो पूर्व कंट्री जो पश्चिमा कंट्री जो एकची खंय 2+2 4ची या वेस्टर्न कंट्री सारखा अर्थ जाता ईस्टर्न कंट्री सारखा एकच अर्थ जाता म्हणून सांगता कसं म्हळ्यार निज फर्स्ट लेसन कसं म्हळ्यार हांव शरीर न्हय हांव आत्मा हे फर्स्ट लेसन आमकां कळका जाल्यार त्यात मात आमी स्पिरिच्युअल डेव्हलपमेंट स्पिरिच्युअल ग्रोथ जावचे साध्य आसा म्हणून सांगता प्रभुपाद तशी प्रभुपाद तो मिस्टर जॉर्ज सांगता हांव प्रभुपादाक मस्त वर्स देखून पळोवका म्हण आशिल्लो भेटी जावका म्हण आशिल्लो आज म्हाका हे अवकाश मेळ्ळे पुरा कॅनडा आनी अमेरिकाचे जना पुरा हाणें मस्त सकड चेंज करून तांगे लायफ उद्धार केला म्हणून सांगता प्रभुपादाक मस्त होगळसिता मागीर एक्चुअली कितले 7 लाख जन ते 10 दीस पंडाल प्रोग्रामांत पार्टिसिपेट करताचे मागीर ते जात तरी प्रभुपाद तांगेले शिश्यांक वृंदावन लागीं न्हय दिल्ली देखून सो अड्डेस घंटाकी वाट सो प्रभुपाद एक श्रीमती कमला बक्षी म्हळेले तिगेले अंबासडर कारार बसतके मागीर आनीक एक भाड्या बस घेवन 40 जन शिष्या घेवन वृंदावना प्रभुपाद वता वतना मध्यंतू एकलो तेजस म्हळेले डिवोटी सांगता मध्य वाटेन कार वाट जातना प्रभुपाद येवन बसार बसतके बसार बसतना हांकां एक भारी खुश जाता प्रभुपादाल क्लोज एसोसिएशन लागींचे बसून प्रभुपादान उलोवचे प्रभुपादाले एसोसिएशन मेळटा तांकां इतली खुशी जाता की आमी एक कुटुंबा जन म्हणके आशिल्लीची म्हणून सांगता हांव आजी सांगिल्लें पळय आजी आमगेले घर कडेन कसो लाख जन येयले प्रभुपादाल निमित्त प्रभुपादाल कीर्तन प्रभुपादाल कृष्णा प्रज्ञे ताजे निमित्त एक कुटुंबशी सक्कड चेल्यो चेडूं पुरा आजी म्हणटाची नानी नानी दादी दादी म्हणून म्हणटाची कसो खूश जाता अशी प्लीज जाता की कितले म्हाका पूत मेळ्ळे कितली धूव मेळ्ळी कितली नात्र मेळ्ळी म्हणून तशीच हांगा तेजस सांगता आसा प्रभुपादान ओट्टू बसार बशिल्ले तेन्ना दिसता की आमी एक कुटुंबाचे म्हणके दिसता आशिल्ले की तशें प्रभुपादाक पुरा ते प्रभुपादाल वयरी मस्त गौरव आशिल्ले ते पुरा जन 40 जन शिष्य बशिल्ले तेन्ना मागीर प्रभुपादाक वृंदावना तूं एक लँड घेवका म्हूण मस्त मन आशिल्लें प्रभुपादाक पूड देखून मस्त मन आशिल्लें 1967 प्रभुपादान येतना हांगा एक कृष्णा प्रज्ञ अमेरिकन हाऊस म्हळेलें एक ओपन करका म्हणून मस्त आशिल्लें सो प्रभुपाद हांगा राधा कृष्णाले ग्लोरिफिकेशन महिमे पुरा वैभव प्रचार करता तेन्ना सगळ्यांक प्रभुपाद म्हळ्यार इंडिया तो भारी एक गौरव यशस्वी प्रभुपाद मेळटा म्हळ्यार पुरा 40 जन विदेशी शिष्या घेवन आयला न्हू प्रभुपाद सक्कड वृंदावनाची पुरा प्रभुपादाक स्वागताक तयार जातके वृंदावन पुरा प्रभुपाद स्वागत जातके पुरा म्युनिसिपालिटीची तांणी पुरा स्वागत पुरा एक सकड अरेंजमेंट्स करता के मागीर तांच्यो म्युनिसिपालिटीचे एकलो प्रमुख तो प्रभुपादा वयर सांगता प्रभुपादाल वयर आमी वृंदावनाची ब्रजवासी म्हणून आमी आजी प्रभुपादाक विनम्र आमी स्वागत करताची आमी करच्याक भारी आमकां हेम्मे भारी एक खूश जाता आसा प्रभुपाद कितली की वर्स फुडें हांगा राधा दामोदर देवस्थानां राबिलो आनी राधारणीक ताणें पूज केलेली आशिल्ली आजी सक्कट जगत त्याका मोक्ष दिवच्याक आजी दिव्य दर्शन ताणें दिला हे आज आमगेले इधराक पुरा विदेशी शिष्य पळयता आसाची तांकां पुरा परिशुद्ध भक्त केला प्रभुपादाले हे मॅजीक अशी म्हणून तो मस्त होगलसिता आमी पळयला मस्त स्वामी पुरो विदेशा वताची या जाल्यार प्रभुपादान भक्तिपथा तत्व अद्भुत जावन प्रचार कोण सक्कट जनाक चेंज कोण हे कृष्ण प्रज्ञे हाडला म्हणून तो मस्त प्रभुपादाक होगलसिता तेन्ना पळय एक मिराकल जाता म्हळ्यार एकलो
प्रभुपादे सांगता हांव कशी कश्ट भोगिल्लो कश्ट ते कशी जालें प्रभुपाद सांगता हांव टॉमकिन्स स्क्वेरांत हांव कशी थंय किर्तन करता आशिल्लो तेन्ना पुरो थोडे चेल्ले चेल्यो आयलींची मागीर तांकां तांणी म्हाका शिशी कराचें म्हणून हांव शिशी घेतले म्हणून प्रभुपाद सांगता हांव आमी केन्नाय हिंदू म्हणून सांगून घेतला रे ते आमचे धर्म न्ही एक नांव मात्र हिंदू म्हळ्यार हांव हिंदू कुटुंबात जन्म घेतला हांव त्या खातीर हांव हिंदू म्हणून घेता म्हणून आमी लेखताची आमी इंडिया जेवो अमेरिकान जेवो जाल्यार कृष्णा प्रज्ञा आंदोलन सगळ्यांक एप्लाय जाता हे स्वरूपाद विनिर्मुक्त म्हणलें प्रभुपाद सांगता मुसलमान जो क्रिस्त जो त्या प्रश्नांची ना पुरा जनान कृष्ण प्रज्ञे हांतो घेवेत म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद सांगता हांव न्यूयॉर्कांत 22nd एव्हेन्यू तो हांव प्रचार प्रारंभ करतना खाली अर्ध डझन चेल्ले आशिल्लीची तांणी इंट्रस्ट हांव भगवद्गीता श्लोक आयकता आशिल्ली कृष्णाले पुण्यनाम संकीर्तन करता आशिल्ली श्रणवताम स्वखता कृष्ण आयकता आयकता विदून वती तांकां आयकता आयकता तांगेले कर्णद्वारा देव कृष्ण हृदयांत परिवर्तन हाडून तांणी कृष्ण प्रज्ञा जाल्लीची म्हणून प्रभुपाद सांगता आमी परिशुद्ध जावंक जाल्यार कशी प्रक्रिया म्हळ्यार तुमी बदल जाल्यार निजावत गुरू परंपरे आयिल्ले गुरूल आश्रय घेतल्यार मात हें साध्य पंचरात्रीक विधीन आमी देवाक पुजा तरी केली जाल्यार आमी परिशुद्ध जागता ती तेन्ना मागीर तांकां यज्ञोपवीत हांव दिता म्हणून सांगता तेंच्या तरी हे प्रभुपाद सकड उलयत सकणाक भारी गौरव भारी खूश जाता वृंदावनांत तेन्ना एक मिस्टर एस म्हणलो एक स्पॅर पार्ट्स व्यापारी तो वृंदावनाच्यो निवासी असता तांणी तांगेल्या कुटुंबान एक लँड कोणे योग्य धार्मीक संस्थेक दान दिवका म्हूण लेखिल्लें तेन्ना तो सांगता हांव हें लँड दिता म्हूण सांगता प्रभुपादान हाजे फुडें अमेरिकन हावज करका म्हूण लेखिल्लें जायनाशिल्लें कृष्ण कशी सुलभीर प्रभुपादाक ते अवकाश दिता तो प्रभुपाद मस्त कृतज्ञ सांगतात ताका मिस्टर एस तागेलें नांव मिस्टर एस तेन्ना पुरा जन एक्चुअली कशें म्हळ्यार वृंदावनांत आतां कितली देवस्थान आसा राधारमण देवस्थान राधा गोविंद राधा मदन मोहन पुरा मस्त देवस्थान आसाची थंय कशी म्हळ्यार ह्या देवस्थानाचे ओनर म्हळ्यार देवस्थान आसता तांणी क्रमेण आमी गोस्वामीची म्हणून एक सांगून तांणी परंपरे दाखोवन अन्नाल दाखोवन पुत्ताक दाखोवन तशी परंपरे दाखोवन त्या देवस्थाना पुजा आनी त्या देवस्थान आमगेले म्हण की अरिखार दाखोवन चलसून करताची तांणी कसं म्हळ्यार प्रभुपादान विदेशी शिश्यांक हाडलेले फॉरेन डिसेपल्स पळोवन हांणी ब्राह्मण म्हणून तांणी ओपनाचे तांणी तांकां पुजार म्हणून ओपुच्याक तयार नाची तांणी म्हळ्यार तांकां जाती मत ब्राह्मण कुलांत जाल्यार मात ब्राह्मण जावचें साध्य आसा म्हळ्यार तांगेले एक नंबीक आशिल्ले हे प्रभुपादान लिंग भेद ना बायल मनशांची देवा पूज करीत बायल मनशांची ब्राह्मण दिक्षा घेवयत प्रभुपादान तशी केलें सो खंयचे सामाजीक स्थान म्हळ्यार तो अप्पर कास्ट तो लोवर कास्ट कसनय लेखना प्रभुपादान शिक्षा स्वीकार केलेले कोणे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान अशीची केलेले तशी तागेले गुरुलेची वाटेर वचून प्रभुपादान कोणाक एक तारतम्य भेद दाखयना अशें प्रभुपादान शिष्य स्वीकार केलेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान 1000 वैरी शिष्यांक स्वीकार केलेले एक पंत तांणी ते शिष्यां घेवन वृंदावन येतना हे दुरहंकारी आशिल्ले जातीचे ब्राह्मणान तांकां भितर येवच्याक देवस्थाना भितर येवच्याक सोणाची फातरान मारताची मागीर त्या आईल जना पुरा बहिष्कार घालताची सकड केलेले तांणी
तसं प्रभुपादान सांगता ते गोस्वामी म्हळे कोण श्री सनातन श्री रूप रघुनाथ भट्ट श्री जीव गोपाल भट्ट रघुनाथ दास आणि मात गोस्वामी सो हानीची आमकां गोत बृंदावनांत लीला स्थळ सोदून काणू वृंदावनात व्हडोड्ड देवस्थान तांणी बांदून घालेले आनी विग्रह कशी पूजा करका कशी करका म्हणून हे करून वाडीक जालेले ग्रहस्थांकाची तांणी अपॉइंट केलेले तेन्ना हानीपुरा शेट गोस्वामीन त्या अर्चकाले वंशस्थ आजी पुरा गोस्वामी जावन तांणी आमगेले हक्कू म्हणके करता आसाची प्रभुपाद भक्तिरसामृत सिंधू सांगता हे आम्ही गोस्वामी कुलच म्हणून सांगू जायना नित्यानंद वंशजन म्हणून हक्कू करताची ना आम्ही गोस्वामी म्हणून हक्कू करताची हे नाही गौडी वैष्णव संप्रदाय प्रकार भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान हे पुरा समर्थन असल सकट ध्वंस केलेले मस्त व्हडले होराट ह्या जतके गलाटो जाता भक्ती सिद्धांत सर शिवगुरू म्हणता न्हू भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुराक तशी मागेरी तांणी कोर्टा समीत वचून तांकां न्याय मेळटके भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तशी हे वंश पारंपरा जावन आयिल्ले गोस्वामीचे प्रभुपाद विरोध करता मागीर हे प्रभुपादाले वेस्टर्न कंट्रीसा पुरा हे वृंदावनाचे महिम प्रचार करून यशस्वी जावन प्रभुपाद आयिल्ले मी तांणी नुत थंड बसताचे पुरा हे गोस्वामीची नुत बसताची तांणी प्रभुपाद येद्राक प्रभुपादाक होगळसिताचे भितर मानता ह्यो हे विदेशी शिष्य हांकां कशी ब्राह्मण म्हणचे हांकां कशी पुजारी म्हणचे हांकां कशी प्रवेश कर जाल्यार प्रभुपादाले यशस्वी प्रभुपादाले विक्ट्री पुरा जनाक कन्वर्ट करून कृष्ण प्रज्ञे हाडलेले ताजे येद्राक तांकां तोंड बंद जाता ते पुरा गोस्वामी अर्चकाक हे लँड मेळ्ळेलें न्हू प्रभुपादाक मेळ्ळेलें लँड कशें रमण रेती त्या खातीर प्रभुपाद कृष्ण बलराम मंदिर केलें ते रमण रेतींतू कृष्णान लीली केलेले निजांतून वृंदावना तुमी चमकले वचून अशा पुरोची चमकल्यांचे कोण चमकल्यांचे वृंदावनाक हरे कृष्णा कोण कोण गेल्यांची स्फूर्तीबाई माताजी गेलो वृंदावनाक माताजी हांव चमकला ते कृष्ण बलराम नाशिल माताजी पण हांव अशी चमकलेले प्लेस अशी पळोवच्याक म्हण चमकलेले पण आत्ता बदा हार्टिली मिस करून घेता माताजी तुम्ही हांव म्यूट ना म्यूट ना तशी कृष्ण बलराम ते एक्चुअली जागो कस म्हळ्यार रमण रेतींतू आसा जागो मेळटा आनी पुरा सांगताची आग्रा आनी ताजमहला वचून वाटेर आशिल्ले हे पुरा सो रमण रेती म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल मस्त एक रानशें आशिल्लें खंय थंय मागीर हे रमण रेती म्हळ्यार कृष्णाल एक प्रितीचो जागो 5000 वर्ष फुडें कृष्ण आनी बलरामान हांगा रमण रेतींतू लील केलेले तांगेले गोप सखा वट्टू खेळलेले पुरा जागो तशे निमित्त एक अलौकिक म्हळ्यार लौकिक न्ही आध्यात्मिक एक प्रीतीन ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು ಮಳರಿ ಬೋರ್ನು ಏನ್ जाता आसके तो जागो म्हण प्रभुपादाक फील जाता त्या जागो तशी प्रभुपाद भारी खुश जाता प्रभुपाद मस्त थँक्स म्हणता त्या लँड दिलेल्याक आनी तांकां सांगता तुमी हे टेम्पल कमिटींत एक मेंबर जावका म्हण हांव तुमकां निमगून घेता म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर रिटन डॉक्युमेंट्स आनी प्रभुपाद करेक्ट लिगली करेक्ट पुरा करता मागीर प्रभुपाद सकट शिश्यांक पुरा सकट बृंदावन तीर्थयात्रा वता खंय कृष्ण राधाकुंड श्यामकुंड गोवर्धन मागीर गोवर्धनगिरी पाय दवरून नज तांचे पातूर काडून नज म्हण पुरा प्रभुपाद सांगता आनी कृष्णाल ते हेज्जेचे फूट प्रिंट आशिल्ले दाखयता ते फूट प्रिंट मस्त व्हड आशिल्ले
म्हणतना तितलो व्हड आसलो कृष्ण कितले येतर आशिल्लो तो 8 फीट आशिल्लो कृष्ण म्हणून सांगता सकयल शिश्यां पुरा भारी आश्चर्य जाता हो त्यातनं तितली येतर आसता आशिल्लो 8 फीट आमी लेखतात न्हू कृष्ण 7 वर्साच्यो गोवर्धनगिरी उकळ त्यातना कृष्ण कितली व्हड आशिल्लो 7 वर्सां आसल्यार तो मस्त येतर आशिल्लो कृष्ण तशी गोवर्धन लागीं राधा कृष्ण कशी जालेले बरसाना वताची आतां बरसाना तूं प्रभुपादाक व्हरतना डोलेर बसकून व्हरता आतां हें जाला कसं म्हणटा कार इलेक्ट्रीक कसं म्हणटा ताका इलेक्ट्रीक कार वयर वचचे ट्रॉली तें जाला आतां सकयल दोकून बरसाना थंय टेंपला वचचे पयलीं सुरेखा शानबाग ती चमकलेली तेन्ना ती सांगता आशिल्ली आतां वयर इलेक्ट्रीक ट्रॉली जाला वचून तेन्ना प्रभुपादाक चमकुच्या चडू जायना न्हू प्रभुपादाक डोलेर आपूण व्हरताची प्रभुपाद शिश्य पुरा वताची तेन्ना प्रभुपाद सांगता थंय दोनी हें दिसता बेट्ट तेन्ना प्रभुपाद सांगता ह्या बेटा देखून कृष्ण आशिल्लो त्या बेटा देखून राधा राणी येता आशिल्ली की तशी तांणी मेळता आशिल्लींची म्हणून सांगता प्रभुपाद तशें प्रभुपाद पुरा प्रसाद घेताची प्रसाद घेतना सूण येता तेन्ना धांवडाचे नाका नाका धांवडो नाका म्हणून प्रभुपाद तांकां प्रसाद दिता तशी प्रभुपाद तांणी पुरा ते प्रती पुण्यक्षेत्रांत कीर्तन कर निजांतून आमी केन्नाय वचका डिवोटी प्रती देवस्थान प्रत्येक स्थळांत ते स्थळ पुराण स्थळ महिमा सांगून कीर्तन करतना अशें दिसता की कृष्ण हांगा आसा निजांतून आमी सकड वैष्णव सांगताची कसं म्हळ्यार वृंदावन देखून यशोदा कृष्ण गेलेलो ना आज तो वृंदावनांत आसा वृंदावन देखून मथुरा गेलेलो कोण वासुदेव कृष्ण म्हणून सांगताचे तो कृष्ण सोण गेलेलो ना सो भक्ताल दृश्टीन पळय तांकां प्रत्येक कडेन कृष्ण आसा म्हणलें एक फील कोरेत आमी तितले आमगेले कॉन्शियस प्यूर आसला मात आमकां ते फिलिंग्स येता आमी एक ट्युरिस्ट म्हणके हो हांगा कृष्ण केळलो हांगा रमण रेतीन तुवें हांगा अशी म्हणून लेक्चर जेन्ना थंय प्रत्येक कडेन कृष्ण सो हांगा प्रत्येक कृष्णाले फूटप्रिंट आसा कृष्णान हांगा चमकलेलो हांगा खेळलेले हे लील वत आसल्यार वदेचे दिव्य अनुभव जाता त्या खातीर आमी 10th भागवत वाजून वृंदावन वचका चैतन्य चरितामृत वाजून मायापुरा वचका तेन्नाची आमकां ते फिलिंग्स मस्त जाता चैतन्य महाप्रभू लिला स्थळी पुरा सकळ दाखयतना गंभीरा हें पुरा दाखयतना भारी खुशी जाता तशी मागीर प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार पुरा पुण्यक्षेत्रांत आतां इवन हांगा जगन्नाथपुरींत गेले ते पांडास आनी पुरो सकळ दुड्डू दी म्हणून मस्त सांगताचे आमी तांकां हे वस तशी म्हणून अवहेळन करूं नज म्हणून सांगताची तांणी थंय पांडास जाल्लेले मस्त पुण्यवंत जीव जगन्नाथपुरी जन्म घेवचेची एक पुण्य तसंच आमकां तांकां आमी सोवचे ज्यो लढाई करचे करूं नज म्हणून यात्रा फुडेंची सांगच्याची तशीच ह्या पुण्यक्षेत्रां पुरा सकळ प्रभुपादाक दुड्डू दी म्हणून निमगितात के दुड्डू दी तांणी लेखतांची कसं म्हळ्यार हागेल पुरा शिश्य अमेरिका जल्मी तो प्रभुपाद मस्त रिच म्हणून लेखतांचे प्रभुपाद तांकां कसं की तागेल वच्चाक सोण आशिल्लें के प्रभुपादा आनी प्रभुपादा शिश्याक पुरो जन दुड्डू दी म्हणून तशें निमगिता आशिल्लें के प्रभुपाद यमुना नदीला व्हरता आनी थंय कशी प्रभुपाद सांगता कृष्णान ब्रह्मांड तोंडात दाखयलेले आनी ते यमुना न्हंयचे उदक थंड आसता तेन्ना प्रभुपाद म्हाका न्हांवचें जेन्ना हांव काल प्रोक्षण करता म्हणून सांगतात आनी पुरा नाताची यमुना नदीन तूं नाताची मागीर मिस्टर सरफ म्हळ्यार तागेले घर कडेन सॉरी 8:30 जालें मिस्टर सरफ तागेले घर कडेन राबता प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार
ऍक्च्युली आता संन्यासीन व्हडले लायक AC रुमांतू व्हडले कारांतू बसच्यान अशें म्हणून सकड क्रिटिसिजम करतात न्हय तशी ना केन्ना आमकां आमगे शिष्य आमकां प्रोवायड करताची हे कृष्णाले संमतीन जाता म्हणून लायक आमी ताका अटॅच जावनाची जाल्यार केन्ना तें मेळटा ताजी आमी थंय लायक रुमांत न्हिदताची लायकारांत आमी प्रयाण करताचे म्हणून सांगता प्रभुपाद मागीर राधानाथ महाराजाले एक फिलींग आसा राधानाथ यमुना देवी दासीले एक फिलिंग्स आसा हे दोन सांगून हांव कैद करता एक यमुना देवी दासी एक दीस प्रभुपाद राधा दामोदर देवस्थानांत हांव थोडे राबता म्हणून सांगता प्रभुपाद एक रात्री थंय राबच्याक ओपता थंय आशिल्ले तेन्ना ही यमुना देवी दासी कसं करता सकाळीची वृंदावनाचे स्ट्रीट्स क्रॉस करून तांणी सर्फ म्हळेले भवनात राबून आसताची सर्फ भवनात दाखोवन ही राधा दामोदर देवस्थाना सकाळीची काळोख आसतना 3-3.5 गंटे इतल्याक ती चमकून राधा दामोदर देवस्थानाला येतके प्रभुपाद निर्दोष कुडांतू लाईट आशिल्के ते प्रभुपाद जप करता हेकड भोंवता आशिल्के तेन्ना तिका भारी आश्चर्य जातके आश्चर्य जाता प्रभुपाद इतले सकाळीची 3-3.5 गंटे जप करता हेकड भोंवता आसा म्हूण तेन्ना तीन आईल म्हळ्यार सुद्धा प्रभुपादाक कळटा प्रभुपाद बागेल ओपन करता आनी तू कशी हांगा आयली म्हणून सांगता पळय प्रभुपादाल कितले कन्सर्न एक स्त्री विशयां तो कितले कन्सर्न म्हळेले ह्या विशयाक हांव सांगता आसा स्त्री प्रभुपाद सांगता हे चांगने तू वाटेर मस्त डेंजर आसा तू एकली कसाला आसली सुणेनी आसाची हांगा डकायस रॉबर्सनी आसाची हांगा एक ग्लासा खातीर हांगा मर्डरांनी जाता तू कसला आयली म्हणून प्रभुपाद सांगता कितले नमने एक अन्ना म्हणके एक कन्सर्न तागेल शिश्या वयरी प्रभुपाद दाखयता पळयाची तांणी कशी त्या खातीर प्रभुपादाक तांणी आनशी तांकां प्रीती करता आशिल्ली तशी प्रभुपाद इन रिटर्न तांगेल वयरी काळजी घेता आशिल्ली प्रभुपाद म्हळ्यार ह्या यमुना देवी फिलिंग्सान आमकां कळटा प्रभुपाद सांगता जप करतास न्हय तूं निमगिता तेन्ना फस्ट कोणीय आमी निमगुचे फस्ट जप जाली सकाळी हो जप तरी जाल्यार तुगेलें साधन करेक्ट आसा म्हणल्यार जप तरी जाय न्हू आनी केजा आनी जप आनी एक 10 राउंड वरला आनी एक 4 राउंड वरला ह्या म्हळ्यार आमगेलें साधन आनके इम्प्रूव जावका म्हळ्यार हांव तो अर्थ कळ केन्ना हो मिगेल सकाळी मिगेल जप जाल्लो 6 गंटे भितर 6.5 गंटे भितर मिगेल जप जाल्लो म्हळ्यार आमी करेक्ट गुरुले आज्ञा पालन करता असं म्हणल्याक नाजाल्यार आमी गुरू आज्ञा पालन करनाच म्हणल्याक तशी प्रभुपाद तुगेले जप जातले तूं वचून ते रूप गोस्वामी समाधीला बसून जप करी म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी 4 गंटे ह्या 4 गंटे पुडेची पुरो जाल्ले काणी मागीर 4 गंटे नंतर पुरो सकड सकाळची मंगळा आरती सकड येता ते राधा दामोदर देवस्थानांत थंय कसं म्हळ्यार राधा दामोदर देवस्थानांत आध्यात्मिक जगत चक्ರದ गुंबದಂತಿದೆ म्हणून मुंगिला म्हळ्यार एक आध्यात्मिक चक्राचे एक गुंब म्हळ्यार एक आस काय ते म्हळ्यार ते एक स्पिरिच्युअल एक एनर्जी थंय देवस्थानांत आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता त्या खातीर हांगा भारी क्लीन करून दवरका प्रतिदिन क्लीन करका म्हणून सांगता मागीर राधानाथ महाराजाले एक इंटरव्यू एक सांगता हाजी व्हडलो आसता इंटरव्यू राधानाथ महाराज सांगता हांव प्रभुपादाक मुंबईत मेळ्ळलो म्हणून सांगता एक्चुअली राधानाथ महाराज वृंदावनाचे एकलो राबून आसता 6 म्हयने जाता राधानाथ महाराज पुरा न्हंयची दडार आशिल्ली कितली की बाबाजेल वट्टू तांगेल वट्टू मेळ्ळो एक सिंपल जीवन करता असं एक दिवस ह्या अमेरिकन शिष्य कीर्तन करताचे वृंदावन येताचे तेन्ना राधानाथ महाराज कळटा हो आनी प्रभुपाद येता म्हणून सांगता प्रभुपाद आयला म्हणून सांगता
ऍक्च्युअल राधानाथ महाराज मस्त गुरु देखून आकर्षण जावन आशिल्ले राधानाथ महाराजाक. तेन्ना राधानाथ महाराज जाय न्ही, आतां राधानाथ तेज्याला आमी राधानाथ महाराज म्हणया. राधानाथ महाराज पुरो प्रभुपादाल पुरा गॉड ब्रदर्सान सकड मेळ्ळो, तांगेल मस्त डिवोटी सकड मेळ्ळो आशिल्लींची, भागवत प्रवचनां वता आशिल्लींची. जाल्यार प्रभुपादाक मेळ्ळे तेन्ना ताका भारी खूश जाता. प्रभुपाद जय राधा कीर्तन करतन के राधानाथ महाराजाक एक स्पीचलेस स्तब्ध जावन राधानाथ आयकतना राधानाथ महाराज हृदयांत तसले एक फीलिंग जाता आयकतना. तितले प्रितीन कृष्णावेरी प्रितीन कीर्तन तांणी आयकलेली ना के तितले तांगेल हृदयाक टच जाता के राधानाथ महाराजाक. प्रभुपादाल आशिल्ले एक गांभीर्य घनते या पळोवन तांगेल वेरी भक्ती तीव्र जाता के राधानाथ महाराजाक. तांकां राधानाथ नमगुचक जायना के प्रभुपादाल ये गुण, प्रभुपादाल एक अट्रॅक्शन, प्रभुपादाल एक मेस्मरायझेशन पर्सनालिटी तांकां नमगुचे जायना के तशी. सकड प्रभुपादान कीर्तन करतना पूरा जन शिकोन माथे हालोवन तूं तल्लीन जावन इमर्स जावन कीर्तन करता आशिल्लींची. मागीर प्रभुपाद प्रवचन सांगता. प्रभुपाद ते कितले ते पुरो वातावरण इतलें आध्यात्मीक जावन आशिल्लें म्हणून ताणें सांगताची. वो राधानाथ म्हणटा होच मिगेल गुरू महाराज म्हणून राधानाथ महाराज सांगता के योच मिगेल गुरू महाराज. हांव सुदिता आशिल्लो गुरू जावका म्हणून लेकील होच मिगेल गुरू महाराज म्हणून सांगताची. सक्कर वृंदावन जन पुरा प्रभुपादाक होगलचिता आशिल्लींची, प्रभुपादा वयर भारीची गौरव दाखयता आशिल्लींची. वृंदावन जनाक कशी वृंदावना वयर कितली प्रीत आसकी तशीच कृष्णा वयर तितले प्रीत आशिल्ले. तांणी वृंदावनाक तितले आराधन करता आशिल्ले. वृंदावन तशीच ताणें प्रभुपादाक तितलेची आराधना करता आशिल्ले. प्रभुपादाक तितले मेच्चीक दिता आशिल्ले की प्रभुपाद सर्वश्रेष्ठ संत म्हणून तांणी आपयता आशिल्ले. पुरा जगत पुरा वर्ल्ड वायड प्रभुपादान वृंदावन व्हेल्ले म्हणून आनी प्रभुपादान वृंदावन महिमा पुरा वर्ल्ड वायड व्हेल्ले म्हणून तांणी प्रभुपादाक होगसीत आशिल्ले. पुरो वृंदावन जन तितले प्रभुपादाक गौरव दिता आशिल्ले के. मागीर प्रभुपाद तांगेल शिश्यावटू रमण रितीन तूं थंय एक आश्रम करताची टेम्पररी थंय वताची. तेन्ना राधानाथ महाराज चिके लेट जावन पावता के प्रभुपाद भायर सोचेर आशिल्लो तेन्ना एक 20 गज 20 फीट दुरार आशिल्ले के प्रभुपाद आनी राधानाथ महाराज. तेन्ना मस्त जन पुरा सकट दीर्घ दंडवत नमस्कार करता आशिल्ले प्रभुपादाक. तेन्ना राधानाथ महाराज तो एक दंडवत नमस्कार घालता के प्रभुपाद लागीं दाखोवन वतना नमस्कार घालता राधानाथ महाराज. अशी प्रभुपाद अशी राधानाथ महाराज अशी उठयता दंडवत नमस्कार उठयता ना प्रभुपादाले पाय लागीं आसके एदुरकचे हो राधानाथ ओ देवा प्रभुपाद मिगे लागीं आसा म्हणलें. तितले खुशी जाता के राधानाथ महाराजाक दोळ अशें करून प्रभुपाद पळयत के प्रभुपाद ते राबील कडेनच राधानाथ महाराजा पळयत के. तेन्ना प्रभुपाद निमता तूं कितले काळ दाखोवन हांगा वृंदावन आसा म्हणून निमता. तेन्ना हांव 6 म्हयने दाखोवन आसा म्हणून सांगता. प्रभुपाद गंभीर जावन राधानाथ महाराजाक पळयत के आनी सांगता तुका हें जागो खूश जाल्ले म्हणून निमता. तेन्ना राधा म्हणटा यो हांवें पळयलें हें अद्भुत जागो म्हणून सांगता. तेन्ना गंभीर आशिल्ले प्रभुपादाले तोंडार एक हास येता के आनी दोळ एक कांती एक लायट प्रभुपादाल वयर येता के 10 मिनट राधानाथ महाराजाक पळयत के. तेन्ना वय हे भारी चांगर हे वृंदावन अद्भुत स्थान म्हणून सांगता. मागीर प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलना सकयल वयर पुरा सांगता.
प्रभुपाद वृंदावन सोण वतना राधानाथ महाराज समेತ तांगेल ಒಟ್ಟುಚಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರಾ ಪ್ರಭುಪಾದಾಲ್ ಒಟ್ಟು यो म्हणू प्रभुपाद आपयता मिगेल ಒಟ್ಟು यो म्हणू तेन्ना राधान सांगता हांव हांगा आसता म्हणून सांगता हांव तूं अपास हांगा तर येयला हांव तुका अपास सेव करता म्हाका वृंदावन सोडूंक म्हणना म्हणून राधानाथ महाराज सांगता थोडे काल राधानाथ महाराजाक 20 जावन आसतके वृंदावन चोण इंडिया सोड वचपाची आशिल्ले राधानाथ महाराजाक हे भक्तिवेदांत स्वामी ह्या वेस्टर्न कंट्रीत नवं वृंदावन स्थापन केला तूं ह्या वृंदावन सोडल्यार तूं थंय तुका वृंदावन मेळटा म्हणून सांगताचके तेन्ना वृंदावन सोडूं का म्हणून सांगता ह्या वृंदावन ते नव वृंदावन एकची म्हणून सांगताची तशीची राधानाथ महाराज नव वृंदावनाक भायर सरता नव वृंदावन सो हरे कृष्णा सो आणखी थोडे आसा टायम जाले मस्त सॉरी मी 15 मिनिटं लेट जालेले का मस्त क्षम कराची सो शिला प्रभुपाद की जय.